नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। कॉलेजांक स्वयंशासित दर्जो दिवपाची प्रक्रिया सुरू। गोंय विद्यापीठान केले नेम। कॉलेजांक तयारेक लागपाची सुचोवणी। विद्यापीठ मंडळ घेतले कॉलेजींचेर निर्णय। गुन्यांवकारी थारिल्ले राजकारण्याक वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार ना। सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराची फेरविचार याचिका मारली भायर। केंद्र सरकाराक उजरायलो। सवाय असून पासून हस्तकला महामंडळाचे गणपती लोक घेनात। सरकार कारागिरांक दिता 50 लाखां वयर सबसिडी। ती खरेंच लोकां मरेत पावता? खासा रिपोर्ट। मुखेल माहिती आयुक्त म्हणून लीना मेहेंदळेचे नेमणुकेक हायकोर्टात आव्हान। नेमणूक करपाची प्रक्रिया नेमणूक नेमाक धरून ना, याचिकादाराचो दावो। गोंयभर मनयलो शिक्षक दीस। पणजे मुखेल सुवाळ्यात 8 शिक्षकांचो भोवमान। सरकार नेमता स्कुलांक कावन्सिलर। डायोसेसनाचे कंत्राटा वयले कावन्सिलरांक हरकत। खबरो विस्तारान। कॉलेजाक स्वयंशासित दर्जो दिवपा खातीर गोंय विद्यापीठान नेम केल्यात। कॉलेजी ह्या नेमाच्या आदाराचेर तयारी करूंक शकतात। हे नेम पाळपी आनी सगळ्यो जाय त्यो कायदेशीर गजाली पाळपी कॉलेजीक स्वयंशासित दर्जो मेळटलो, अशें गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू सतीश शेटयेन सांगले। गोंय विद्यापीठान कॉलेजाक स्वयंशासित दर्जो दिवपाचें थारायलां। स्वयंशासित दर्जो मेळपी कॉलेज आपल्याक जाय ते प्रमाण अभ्यासक्रम थारावंक शकतली। गोंय विद्यापीठ फकत महाविद्यालयाच्या कामकाजाचेर नदर दवरतले। ह्या महाविद्यालयांक सरकारा कडल्यान अनुदानय मेळटलें, पूण हो दर्जो मेळप तितलें सोंपें ना। ते खातीर कॉलेजीक बरेच कश्ट घेवचे पडटले। कॉलेजीक कांय नेम पाळचे पडटले आनी कांय जाय त्यो कायदेशीर गजाली पुराय करच्यो पडटल्यो। उपरांत UGC, गोंय सरकार आनी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आशिल्ले मंडळ एखाद्या कॉलेजीक स्वयंशासित दर्जो दिवप काय ना ताचेर निर्णय घेतले। The university has put together a framework by which each college can go ahead and start making preparations for it. There are certain requirements that each college needs to meet before the college is identified as an autonomous college. There is a group decides whether the college is ready for academic autonomy, and that group contains representatives of UGC, representatives of the local government, representatives of the university. It is something that needs to be done carefully. कॉलेजाक स्वयंशासित दर्जो दिल्यार विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदलें नातें आनीक घटमूट जातलें, अशें मत शेटयेन उक्तायलें। Education is personal. Education requires special attention of a teacher to a student. The benefit is that this process of learning and teaching, in which a student and a teacher are intimately associated, is brought a little closer to both the student and the teacher rather than an organization like the university deciding how this process of learning and teaching should happen. चेतन गांव स्टुडंटा खातीर गुन्यांवकारी लोकांक वेंचणूक लडोवंक बंदी घालपा विशीं दिल्लो आदेश फाटीं घेवंक सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिला। केंद्र सरकारान घाल्ली फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। कोर्टान केंद्र सरकाराक बरोच उजरायलो। कादयेंतल्या उमेदवारा विशींचे केशींत सरकाराक नोटीस धाडल्या। केंद्र सरकाराक सुप्रीम कोर्टान आनीक एक दणको दिला। गुन्यांवकारी लोकांक वेंचणूक लडोवपाचेर बंदी घालपी आनी गुन्यांवकारी आमदार खासदारांक अपात्र थारोवपाचे आदेशाचेर सुप्रीम कोर्ट ठाम रावला। केंद्र सरकारान घाल्ली फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टान बुधवारा भायर मारली। तुमचे केसीक आधार ना अशें सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशान केंद्राक सांगलें। पूण सुप्रीम कोर्टान आपल्या आदेशाच्या दुसऱ्या भागाचेर फेरविचार करपाची तयारी दाखयल्या। एखाद्या राजकारण्याक अटक केल्यार ताचो लोकप्रतिनिधी जावपाचो हक्क वतलो, असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्लो। ह्या आदेशाचेर सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करतले। एखादो उमेदवार कादयेन आसता तेन्ना तो वेंचणूक लडोवंक शकता, पूण मतदार बंदखणीत आसल्यार ताका मतदान करपाक मेळना। ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतली तरतूद सारकी ना अशें न्यायाधीशांनी स्पश्ट केलें। वोट के ऊपर जो एक दिन भी आदमी कोई जेल में चला जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता बिना ही सजा के। उसको दोषी करार क्यों दिया जाए? और जब 23 तारीख को मैटर लगेगा, लेकिन उसमें सब्सटेंस अलग है। उसमें क्या है कि बिना कन्विक्शन के
कोई आदमी सफर नहीं करना चाहिए। जो रद्द किया है उसमें कन्विक्शन और सेंटेंस इन्वॉल्व थी कि सजा याफ्ता लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सदस्य नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें बिना सजा के भी कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको पुनर्विचार के लिए नोटिस इशू माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। सुप्रीम कोर्टान जुलै महिन्यात गुन्यांवकारी आमदार खासदारांक दणको दिल्लो। एखाद्या गुन्यांवा खातीर 2 वर्सां वा ताचे परस चड ख्यास्त पडल्यार तेच खिणाक ते आमदार मंत्र्याचो सीट वतलो आनी ताका वेंचणूकय लडोवंक मेळची ना। ट्रायल कोर्टान एखाद्या मंत्री आमदाराक गुन्यांवकार थारायल्यार सुद्धा ताका अपात्रताय लागू जातली। गुन्यांवकार थारल्यार सुद्धा उचेले कोर्टान आव्हान याचिका सुनावणेक आसल्यार आमदार मंत्री अपात्र थारना ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातली तरतूद सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सवाय आसूनपासून हस्तकला महामंडळाच्या स्टॉलांक गणपतीच्यो मूर्ती जाय तितल्यो विकप शक्य जाल्ले ना। पारंपारीक चित्रशाळेंतले गणपती म्हारग आसूनपासून लोक तेच व्हरतात। दोन्हीकडचे मोलांत सुमार 20 ते 30% फरक आसा। सरकार 50 लाखां वर पयशे कारागिरांक सबसिडी म्हूण दिता, मात ताचो फायदो सामान्य मनशां मेरेन पावता काय कितें हो प्रस्न। ऐन चवथीच्या दिसांनी म्हारगाय वाडल्या। बाजारांत वचत ती वस्त लोकांच्या बोल्सा भायर। फक्त भाजी आनी खावपाचे जिन्नसच न्ही, मुर्तीकारांनी गणपतीच्या मुर्त्यांचोय प्रेस वाडयला। चवथ वर्सा भशेन उरूंक ना। म्हारगायेन जाम जाल्ल्या लोकांच्या बोल्साक चवथीक आनीक मार बसपाचो आसा। मुर्तीकार म्हणटात म्हारगाय वाडिल्ल्यान मुर्तीचो कच्चो माल, पेंट, माती, कामगारांची फेती बरीच वाडल्या। सरकाराची सबसिडी ताचे मुखार दाडयेक पावपाची ना। हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष लहू मामलेदार म्हणटा सबसिडीक लागून पारंपारीक मुर्तीकारांचो व्यवसाय टिकपाक आदार जाता। टोटल 550 सुमार रजिस्टर जाल्या, तातूंचे 528 लोकांनी सबसिडी क्लेम केल्या। जवळ जवळ 58 लाख रुपया सुमार आमी वाटल्या म्हणून। चित्रशाळेंतल्यान हस्तकला महामंडळ मुर्त्यो घेता तेन्ना ते महामंडळाक चित्रशाळेंतल्या गणपती परस 45 ते 50% कमी प्रेसान विकतात। लोकांकडच्यान मात चड काडटात। इतली म्हारगाय वाडल्या की गणपती पेंट जर वाडलो जाल्यार आनी बाकीचे सगळे तेजेर गणपती करपाचे साहित्य जर वाडलें नॅचरली गणपतीच्या मुर्तेचो रेट हो वाडटलो आनी हँडीक्राफ्ट हो त्या रेटाचेर कंट्रोल दवरपाक शक्य ना आनी दवरप न्हीच। कारण आमी हँडीक्राफ्ट हे आर्टिसनाक मदत करपा खातीर एक सबसिडी दिता, तेजो आनी प्रायसाचो कांय संबंद ना। गोयचे गणपतीचे मुर्तींचे मार्केट सुमार 1 लाख मुर्त्यांचे, पूण इतल्यो मुर्त्यो करप गोयच्या मुर्तीकारांक शक्य ना। ताका लागून उरिल्ली मागणी भरून काडपाक गोंया भायल्यान मुर्त्यो येतात। मात त्यो मुर्त्यो आनी गोयचे मुर्तीच्या प्रेसांत बरोच फरक आसता। मुर्तीकार आपली कला आनी आकार मतींत दवरून प्रेस थारायता। पळयात गोंयांत खंय कितले रेटीन गणपती मेळटात ते। म्हापशें ल्हान मुर्ती 500 ते 2000 मेरेन, व्हडले मुर्तीचें मोल 5000 मेरेन। वास्को ल्हान मुर्ती 400 ते 500 रुपया, व्हडली मुर्ती 12000 मेरेन। मडगांव ल्हान मुर्ती 800 ते 8000 मेरेन, व्हडली मुर्ती 25000 मेरेन। फोंडें ल्हान मुर्ती 600 ते 800 रुपया, व्हडली मुर्ती 10000 मेरेन। केपें ल्हान मुर्ती 500 ते 2000, व्हडली मुर्ती 35000 मेरेन। ह्या लोकांक आमी 100 रुपया ह्या प्रमाणे आमी तांकां सबसिडी दिता आनी मॅक्झिमम 25000 म्हणजे 250 एका आर्टिसन्साक करपाक हें आसा। ताणें जर केल्यो पूण मॅक्झिमम आमी लिमीट दवरला तें 250 अडीचशे गणपती मुर्त्यांक सबसिडी दिता। गोंयकारांक तांचे पारंपारीक चित्रशाळांतल्योच मुर्त्यो जाय, मागीर मुर्ती म्हारग आसूं वा रेट वाडिल्ली आसूं। चवथीच्या नेटार गोंयकार पयशांची आनी म्हारगायची पर्वा करिना। हस्तकला मंडळ मात हे मुर्तीच्या मार्केटांत अजून जाय तितली सुवात करपाक शकूंक ना। ब्युरो बरोबर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चैतन गांवस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।